आयज आमी सगळे जाण ऑफिसान बसून सगळो डिटेल हे प्रोजेक्ट हो टोटल आसलो तो 2014 जो सँक्शन जाल्लो आनी ताजो टोटल कॉस्ट आसलो 31 crore 35 lakhs 14,819 हो ताजो टोटल कॉस्ट आसलो आनी तेज्या उपरांत काही जो अलॉट जाल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक ते कॉन्ट्रॅक्टरान तो कंप्लीट करूंक शकना आनी तेज्या लागून हो खूब पेंडींग उरलेलो. आयज तेज्या उपरांत सीएमा कडेन उलोवन आमी हो परत रिवायज करपाक लागून इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. तेज्या उपरांत सीएमा कडेन उलोवन हांवें जे रोड्स आसलेले ते रोड्स आमी कंप्लीट करून घेतलेले आसा. हॉट मिक्सिंग जे पेवर्साचे काम आसलेले आमचे बोगदा मोसुंडी कडसून पर्यंत ते आमचे जेटी पर्यंत ते कंप्लीट जाल्लेले आसा. दुसरे आतां पेवर्स उरला आमचे ओवरब्रिज बायणाचो जो ब्रिज आसा थंयसून ते आमचे रविंद्र भवन पर्यंत पेवर्स लेफ्ट हँड सायडीक घालपाचे ते थोडे पेंडींग उरलेले आसा. आनी मेन जो पोर्शन उरला तो आमचो ब्रिजा कडसून तो हेडलायन सडा हांगलो इशू जाल्लो आसा. असो कितें आसा हो हायवेक येता NH-17 हायवेक येयल्या कारणान जेन्ना GIDCचे डिसिजन जालें आनी त्या डिसिजनान तेंच्यांनी डिसायड केलें की हे आमी हायवे ऑथॉरिटीक हँड ओवर करचे म्हणून. सो हायवे ऑथॉरिटीक हँड ओवर केल्ली आसा. तेज्या लागून त्या 31,000 कॉस्ट कमी करून तो रिवायज कॉस्ट जो आसा तो टोटल 26 crores केल्लो आसा आनी हो बाकीचो PWD कडेन दिल्लो आसा. बट PWD जेन्ना दिलो जाल्यार PWD तांकां सँक्शन मेळ्ळें ना आनी तेज्या लागून एक काम पेंडींग आसा. आयज हांवें GIDCचे हांकां आफयलेलो आसा आनी तो परत रिवायज करपाक लायलेलो आसा आनी तेज्या लागून हांव सीएमाक मेळोन हो जो रोड आमचो पेंडींग उरलेलो आसा कित्याक हो वायडनींग जो रोड केल्लो आसा तोवूय हांगा हॉट मिक्स जाल्लो ना. हांगा जी फुटपाथ येवंक जाय विथ पेवर्स ती इनकम्प्लीट आसा. सो हेज्या लागून हो रिवायज करपाक लागून हांवें सगळे GIDCचे आफयलेले आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे गव्हर्मेंटाचे कडेन आमचे चीफ मिनिस्टर कडेन आनी अंडर द कित्याक GIDCचो चेअरमॅनूय आमचो चीफ मिनिस्टर आसा आनी वायस चेअरमॅन दीपक नायक आसा. वयता हांगाच्यान गाडी वयता. सद्या मातसो इनकन्विनियन्स जाता कित्याक आनी चडांत आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की फक्त जे हेवी ट्रान्सपोर्ट आसता ते रातचे वयचे म्हणून आनी तेज्या लागून सकाळच्या टायमाचेर हेवी ट्रॅफिक आसा ते आमी तांकां सद्या बंद दवरलेले आसा फक्त रातचे येवपाक. आतां जेन्ना हो ब्रिजाची ऑलरेडी सीएमान मिटींग आपयलेली आसा जो आमचो रविंद्र भवना कडसून जो कनेक्ट जातलो आनी रेल्वे यार्ड आसा पळय तेजे भितर येतलो आनी थंयसून एक आनीक कनेक्ट जावन तो आमचो बथ नंबर 9 येतलो. जेन्ना तो कंप्लीट जातलो तेजे म्हाका दिसता आनी 6 म्हयने ते 1 वर्सा भितर हे म्हाका दिसता पूर्ण क्लियर जातले. 6 म्हयन्या भितर जेन्ना हो ब्रिज रेडी जातलो पळय तेन्ना हे ट्राफीक कंजेशन म्हणटा ते आमकां सड्याकारांक आनी वास्कोकारांक कोणाकूच लागपाना कित्याक ते आवट एंड आवट तांकां वळपाक मेळटलें. सो हेजे भितर म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन हेचो सोल्युशन जातलो. हेजे भितर म्हाका खंयसरूच दुबाव ना आनी हे इनिशिएटीव आमी डेली फॉलोअप करता. ते ब्रिजाक लागून म्हाका दिसता हांव आनी वास्कोचो आमदार दाजी सालकरानूय आमी कंटिन्यूस फॉलोअप करता सीएमा कडेन आनी सीएमान ऑफिशियली मिटींग आपयलेली आसा. जो PWD जो ब्रिजाचो इंचार्ज आसा गुप्ता म्हणून ताका सांगला मिटींग कन्वे करून ते इंस्ट्रक्शन दितले कित्याक 6 म्हयन्या भितर फुडें कित्याक ऑलरेडी सीएम गव्हर्मेंटा कडेन फंड्स येयलेले आसा ते म्हणटा फंड्साक लागूनय हो उरना फक्त तेंचें काम जें आसा तें स्लो आसल्या कारणान ते गेमन इंडियान ते फटाफट करचे आनी 6 म्हयन्याच्या टायमा भितर ते कंप्लीट करचे म्हणून तांकां इंस्ट्रक्शन वयतलें. 2014 हे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर जाल्लो आनी 2014 टू आयज 2023 पावलेले आसा आमी. जवळ जवळ 8-9 वर्सां जालीं आतां आमी हें काम चलता. रिसेंटली आतांच हांव 1-4 म्हयने जाले हांव म्हाका अपॉयंट केला एज वायस चेअरमॅन GSIDC. तेच्या उपरांत आमी पर्सनली लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान आनी पर्सनली फॉलोअप केल्या उपरांत आतां जो कॉन्ट्रॅक्टर सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी खरोखरच काम बरें केल्लेलें आसा. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार तेणी ऑलमोस्ट आपले 80% काम कंप्लीट केल्लेलें आसा. जे सड्या भागार म्हण जावं बायणा एरियान म्हण फूल टारींग केल्लेलो आसा. खंयसर तरी हो जो रोड आतां नॅशनल हायवेक पडटा आनी तो जशें आमच्या आमदारान सांगला की हो नॅशनल हायवे जो पडटा पळय तेन्ना तो तेंचे मिटींग जॉयंटली मिटींग घेवन तो हो नॅशनल हायवेक सांगलेलो तुमी कंप्लीट करा म्हणून. हेतून पळयता वायडनींग जे केल्लें रिटेनिंग वॉल जे बांदले सगळे GIDCन बांदलेले आसा. पूण थोडे मायनर काम हांगा फुटपाथ आनी टारींग करपाचो उरलेलो आसा पूण तो आमी हँड ओवर केल्लेलो आसा नॅशनल हायवेक. पूण आतां खंय तरी आमदारान एक एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की सीएमा कडेन मिटींग घेवन ह्या GSIDCच्या स्कोपान समज बसता जाल्यार तो आमी प्रायोरिटीचे कडेन पळोवन घेतलो आनी समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी 1-2 म्हयन्या भितर हो काम कंप्लीट जातलें. जे आतां आमी म्हणटात पळय इतल्या वर्साचें काम पेंडींग उरलें मॅक्झिमम आनी 2 म्हयन्यान काम कंप्लीट जातलें.
आमचो कॉन्ट्रॅक्टर गोयकर कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सब कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम बरें केलेलें आसा. हालींच तुम्ही टारिंग वर्क काम चालू केले, वेदर इट इज कम्प्लिटेड जावं कशें खंय पावला कितें ते? ते ऑलमोस्ट कंप्लीट झालेले आसा. थोडे एरिया ते पार्किंग उरल्या म्हणून ते वयर उरलेले आसा, गाडी पार्किंग केलेले आसा. ते ऑलरेडी ट्राफिकाक सांगलेले आसा, ते कारच्यान ते ट्राफिक आणि सेकंडली पेवर वर्क्साचे जे सेकंड स्टँडर्ड काम चालू झालं त्याचे तुम्ही किती केला? जे पेवर्स आहा पळय, जे लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केलेले, जे पेवर्स आहा पळय ते खंय तरी क्युरिंग जावंक ना. तो आतां आमी ते पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लेले ते, आनी हे सब कॉन्ट्रॅक्ट आतां दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर घाला. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जो गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट सगळें काम बरें केलेलें आसा. आनी आतां आमी डिस्कशन केलां, आमी मिटींग इंजिनियराक घेवन आमी बसलेले आहा, डिस्कशन केलां. आनी त्या डिस्कशनान आमी ऑलरेडी ठरयलां की ते पेवर्स आहा पळय तांकां खंयचे तरी पेंटींग करप, पॉलिशींग करप, री हे करप. 31 करोडाचो प्रोजेक्ट आला, तो बजेट देंवयला म्हणटात. फिजिबल जातले बजेट देऊन 26 करोडान काम कंप्लीट करतले अशें म्हणटात. फिजिबल ना 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 कशें हांव 31 करोडाचो प्रोजेक्ट आमचो तो. भितरले आमी दोन स्कोप आमी काडलेले आसा. एक हो जो हायवे आहा, नॅशनल हायवे आहा पळय, तो ह्या हायवेचेर टारिंग करपाचो आहा. नियरली 4,000 स्क्वेअर मिटर टारिंग करपाचो आहा. प्लस हांगा लायटीचे फिक्चर्स आसलेले, हे सगळे आमी काडले उपरांत तो 26 येयल्लो आसा. समज हो आतां आमकां समज सीएमान समज सांगलें की ह्या स्कोपान तुमी करा, जाल्यार आमचे 9 सुद्दां कंप्लीट करूंक गावतलो त्या तितून स्कोपान.